दिसांच्या 4 दीस रेतीर आसतना कितें ते घुसपट गोंधळ फिरगेच्यान जावन वचो प्रेज लॉर्ड आनी एक मोर न्ही जावन वचो मागीरय जावन वचो पूण रेतीर येताला तशेंय जावन वचो कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त कडेन अनुभव केला रेतीरो दितनाच इगर्जे भितरच मस्त डेत्तां जाल्ले आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्यान प्रेज लॉर्ड हालेलुया ते बारीक आमकां काले मस्त वायट बघता पाड बघता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आतां काल एक मोर्न आसलें आमच्या बेळ्ळूरची ती बेळ्ळूर म्हज्या फिरगजेची पोर शुक्रारा वासाप बसला वासा पासून सकयल बसतना आतां इंत डेथ पोर शुक्रारा काल मोर्न आसलें म्हाका दिसता वेगार गेल्लो तुमचो थंय कित्याक म्हळ्यार तो थंय बेळ्ळूर आसलो हांगा येवचे पयलें प्रेज लॉर्ड मस्त घडीत आमी पळयल्यात आमच्या जिवितांत आमी रेतीर दिता आसतना बेंगलोर आमी RRCंत रेतीर दितना एक स्त्री तशीच औचित्य मरणाक वळख जाल्ली आनी कडेन नित्य आदर नगर थंय एक रेतीर दितना थंय एक ददलो मनीस हार्ट एटॅक जावन मरण पावल्लो प्रेज लॉर्ड देखून असलीं पुरा गडितां जायनातले बरी आमी पयलेंत ज्यूच्या अमलीकरगत कान घेवन सगळें बायंड केल्यार थंय गडितां बिलकूल घडनात प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड देखून आज आमी प्रत्येक जावन आयची रेतीर देवाक समर्पण करून दिली काकूळट आमी मागली प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी तुमचे खातीर मस्त लोक इंटरसेशन करता विनवण्यो करता सगळ्यांतल्यान आमी मॅसेज धाडल्यात आनी कालचे दिसा आमी ऑनलायन दिल्ले मस्त लोकांनी पळयलां प्रेज लॉर्ड आनी मस्त लोक भायल्या गांवांनी सावदी दुबय आनी पुरा तांणी पुरा मस्त पळयल्यात आनी आमकां कमेंट्स सादारण म्हाका कालच्या राती फेसबुकार आमी घाल्ले फेसबुकार सादारण एक 300 लोकांनी कमेंट्स घाल्यात कालच्या रेतीरेचे प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून वेणुराचें नांव सगळ्या संवसाराक पावती आसा प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी मी थंय घालां थंय वेणुरांत रेतीर म्हणून जेजूच्या क्रिस्तरायाचे फिरगज वेणूर म्हणून प्रेज लॉर्ड देखून आमी खंडीत जावन देवा घर गांधीचे हे भाग देवान आमकां फावो केला प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमचे जिवीत देवान एक विशय सांगता आमकां देवाची आमी स्तुती करता आसतना सिराकाचो ग्रंथ तुमी बायबल हाडला जाल्यार काडा सिराकाचो ग्रंथ 30 आनी 9 अध्याय Sirach chapter 39 was 13 to 15 13 to 15 वाक्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया कशी आसा तुमी विसरला विचारूंक पळय तुमकां पळयतना बरी ना घेवन दिसता जाप मेळना प्रेज लॉर्ड हालेलुया कशी आसा तुमी बरी आसात दादले मनीस तुमी कशे आहात बरें आसात देवा करगा प्रेज लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार दादले मनीस इल्ले उलोवच्यान पाटींग वय गे हांगा तें तशें ना न्ही प्रेज लॉर्ड देखून पळय देवाचें उतर सांगता म्हज्या विश्वासी भुरग्यांनो म्हज्या विश्वासी भुरग्यांनो आमी सर्वेस्पर देवाची विश्वासी भुरगीं विश्वास म्हळ्यार भावार्थान वागयल्लीं भुरगीं प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड देखून देवाची विश्वासी भुरगीं आमी देवाक आमी डिपेंड जावन रावता देवाचेर विश्वास आसा भावार्थ आसा आमकां प्रेज लॉर्ड देखून कश्टांत अनवारांत आमी देवा कडेन मागता प्रेज लॉर्ड ते जाल्यार म्हणटा पळय वळत्या उदका देगेच्या गुलाबा बरी तुमच्यो फाकळ्यो फुलया प्रेज लॉर्ड वळत्या उदका देगेर हे गुलाबाचें जड लायल्यार तें कशें आसता हॅलो कशें आसा भोंवता गे ना ना तुवें गुलाब जाल्यार कसो आसता बारी सोबीत आसता वय न्हय तशीं तुमचीं तोंडां आसा जेगे पळया तुमची एक दाव्याक आनी उजव्याक पळया इल्लेशें कशीं आहा तोंडां थोडी गोरपले वयतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया तरी आसा इल्लें पळया देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना जाकोबाचें पत्र पयलो अध्याय 15 वाक्य सांगता 22 वाक्य सांगता जेम्स 1:15 सांगता तुमी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे करी जाय ना तर तुमी तुमकां फटयतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया व्हडल्यान हालेलुया
जीव आसली सगळी देवाची स्तुती करीचे म्हणटा जीव आसली सगळी देवाची स्तुती करीचे हालेलुया हालेलुया देवाचे उतार सांगता पळया मागीर मुखार सांगता तुमच्यो वळत्या उदकागेच्या गुलाबा बरी तुमच्यो फाकल्यो फुलया दुंपा बरी स्वादीक परमळ प्रसारा प्रेज लॉर्ड दुंपा बरी दुंप खंय भेटयतात वेदीचेर न्ही जेजू देवाक भेटयतात आमी काल पळय आराधना करतना दुंप पेटयलो सुरवेक दुंप पेटयलो मागीर बेसांव दिताना दुंप पेटयलो प्रेज लॉर्ड देखून तो दुंप आमी जायचे गे प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून आमी स्तुती करतना आमी अर्गां दितना तो दुंपा बरी आमची अर्गां सर्वेस्पर देवाच्या वेदी मुखार येतात प्रेज लॉर्ड आमी दुंप जाय देखून पवित्र पुस्तक सांगता दुंपा बरी स्वादीक परमळ प्रसारा प्रेज द लॉर्ड आनी एक सांगता पळय लिल्ली फुलां बरी फुलां कळ्ळें फूल लिल्ली फूल म्हूण काळें कळटा सर्वेस्पर देव लिल्ली फूल एक पावटी फुल्ल्या उपरांत एक भावताय ना एक म्हयनो तरी आसता न्ही गे प्रेज द लॉर्ड आनी कित्याक तें लिल्ली फूल भावना कित्याक म्हळ्यार ताचो कांदो बारीक पोंद आसून थंय तावन उदक तें ओडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी लिल्ली फुलां एक सोबीत न्ही गे पळोवंक ना न्ही तुमच्या हांगा फुलां ना न्ही बेनोरांत फुलतात प्रेज द लॉर्ड देखून तुमची सबाय तशी जायची काय लिल्ली फुलां बरी तुमची तोंडां फुलाचे काय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमची तोंडां पळयतना कळय मनशाक कळयचें की ह्या मनशा कडेन कांय तरी उलयत म्हणून प्रेज द लॉर्ड थोडी इतलीं खरपण आसतात की ती उलयतना पाटीन ती इल्ले पयसिलान येतात ती मनीस येतना इल्ले पयसिलान येतात कित्याक म्हळ्यार रांदचे कडेन काले उलोवचें गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया लिल्ली फुलां बरी फुलां परमळ दिया कालें दिया परमळ दिया आतां परमळ दिवचे नमुने वयर भायल्या गांवांत आमकां परफ्यूम येतात नाजाल्यार कोडयाळ्यांनी कांय उणें ना परफ्यूम मारले आयले आज परमळ उणो देवाक परमळ उणो जाला आमचो परमळ चड जाला प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून तुमी स्तुती गीत गायतना देवाक अर्गां दितना देवाक परमळ दितात प्रेज लॉर्ड हालेलुया देवाक परमळ दितात प्रेज लॉर्ड हालेलुया स्तुती गीत गाया कालें करा स्तुती गीत गाया आनी सर्वेस्पराक ताच्या कृत्यां पासून वाखाणा प्रेज लॉर्ड सर्वेस्परान देवान केल्ल्या कृत्य पासून वाखाणा प्रेज लॉर्ड ताच्या नांवाची व्हडवीक परगट करा ताच्या नांवाची व्हडवीक परगट करा गितां गावन आनी किन्नारी वाजोवन ताची स्तुती करा आनी ताका अर्गां दितना तुमी अशें म्हणूंक जाय प्रेज लॉर्ड सर्वेस्पराची सगळीं कृत्यां विचित्र जावन आसात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड हालेलुया आज आमकां जण इल्ले उणें आसता कित्याक म्हळ्यार इस्काल न्ही गे थोडीं टिचरां थोडीं भुरगीं पुराय येनात आज प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून स्तुती गीत गायत आसतना पयल्या सुवातेर तुमचीं तोंडां गुलाबा बरी फुलांचे लिल्ली फुलां बरी फुलांचे म्हणटा परमळ दिजे म्हणटा स्तुती गीत गायचे म्हणटा सर्वेस्पराच्या कृत्या पासून तुमी वाखाणा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आमी वाखाणया प्रेज द लॉर्ड रेडी गी तुमी तयार आसात गी हॅलो तयार आसात गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे आमी उबे रावया सगळे आमी उबे रावया देवाची स्तुती करूंक आमी फुडें सरया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी आज उठून रेतीरेक येता म्हणून तुमकां गॅरंटी आसली की ना आसली देखून अलार्म दवरून न्हिदोवना ते तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक गॅरंटी आसली सकाळीं कांय तरी करीत म्हणून तांदूळ रातींत घालूं नये तर गॅरंटी आसा हर एकल्याक आमकां आमची गॅरंटी आसा प्रेज द लॉर्ड देखून देवाक अर्गां दिवचे आमकां तितले कॉन्फिडन्स दिल्ल्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे आमी देवाचे स्तुती एक घडीवर आमचे दोनी हात वयर बारया दोनी हात सगळे अर्धे हात देवाक बिलकूल नाकात सगळे कंप्लीट हात वर एक घडीभर दोळे तुमचे दांपा कोण पळयता म्हणून चिंता करनात फ्री जावन देवाक स्तुती करया हालेलुया 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 या रे बाबा रे खरे रे जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 हालेलुया या रे हालेलुया 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 शबाबरी या रे बरी या रे या रे करे करे जीसस थँक यू लॉर्ड 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 खाली पेटून
अर्गांदितोलो सोमिया अर्गांदितोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो 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 तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुनसू म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो 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 आप्पा पापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुनसू म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो 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 पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तले पेटून संतोषान अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया
Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shababaria, hallelujah, karere. Shadarindara, karabala. Really, Rakababaria, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Egatte taliya, Somyak. Egatte taliya, betul. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. तुमच्यापैकी कितल्या जाणांक गिफ्ट ऑफ टंग्स ह्या जिबेचे देणे आसा? कितल्या जाणांक? एक मात. दुसऱ्या हे बारीक गरजेचे, कित्याक म्हळ्यार जिबेचे देणे आसल्यार आमकां मागोवंक बारीक फस्ट. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार कालें करचें, कालें मागचें जाल्यार बूक व्हरून वचचें. पळय कितें बूक व्हरून वचून वाचून तुमी मागचें बरें की पवित्र आत्म्या मार्फत इंटरसेशन विनवणें करचें बरें. खंयचें बरें? पवित्र जिजून सांगलां न्ही की तुमी कशें आनी कितें आनी कशें मागोवंक तुमकां कळनातल्या वेळार म्हजो पवित्र आत्मो तुमचे उदेशी आस्कार आनी सुस्कार आनी बापा लागीं विनंती. हे आस्कार सुस्कार ते गिफ्ट ऑफ टंग्स. प्रेज द लॉर्ड. जिबेचे देणे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां एक ताचें इंटरप्रिटेशन म्हळ्यार ताचें विवरण दिवचें जाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स एक शब्द तातूंत एक 1000 मागणी आसतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इवन गिफ्ट ऑफ टंग्स तुमी यूज करता जाल्यार तुमच्या घरांनी खंयची ह्या जाग्यार खंयची कोटी सकत आसल्यार ती धांवयता धांवता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आतां एक तुमचें एक 2 व्हिलर या 4 व्हिलर आसा जाल्यार ते रिपेरिंग आयल्यार ताचें इंजीन निकलायचें जाल्यार कितले स्पानर जाय पडटात? मस्त न्ही गे. एका स्पानान सगळें इंजीन निकळोंक जाता? जायना. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी वाडावळ जायचे जाल्यार खंयच्याक खंयचे टूल्स जाय म्हणून आमकां कळीत नात. ते पवित्र आत्म्या मार्फत ते टूल्स आमकां दिवचे. गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार आमच्या हातान दिवचे टूल्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमी हर एकल्यानी गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार जे आशे जे प्रेज द लॉर्ड ताणे जे आतां जोर तुमकां ताण लागल्यार मात्र तुमकां उदक पिवंक बरें जाता. वय की न्ही? तुमकां ताणंत लागना जाल्यार कोणें उदक दिल्यार तुमकां जाय तें पवित्र आत्मा. तशें तें तुमकां ताण लागल्यार मात्र पवित्र आत्मा तुमचें थंय येता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्माक तितलें तुमी ताणायचे आनी आशेचे. एफेसकारांचें पत्र सांगता दीस आनी रात म्हणले बरी कळनासतना पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक सदां सलया. प्रेज द लॉर्ड. दीस आनी रात म्हणले बरे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी मस्तू कडेन आराधन तेंबरा करूंक येता पूण आमी बायबल सोडल्यार दुसरो खंयचोय बूक ना आमचे कडेन. प्रेज द लॉर्ड. उरलो बूक कोण? पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा सगळें चलता. देखून प्रिपरेशन ना. सगळें पवित्र आत्मा सुण सोडचें. देखून तुमकां गिफ्ट ऑफ टंग्स कितल्या जाणांक गिफ्ट ऑफ टंग्स जाय म्हणल्यार हात वयर घाला. एनी वन डिझायर्स तुमकां? ओके. इतल्या जाणांक जायचे. प्रेज द लॉर्ड. आतां हांव तुमकां मॅथड सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी दोळे दांपून आतां न्ही हांव सांगता तुमकां दोळे दांपून हात वयर घालून खाली हालेलुया मात्र म्हणून अर्गां दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. दुसरो शब्द यूज करूं नजो. हालेलुया मात्र म्हणून आनी कितलें तुमकां फास्ट जाता तितले फास्ट तुमी प्रेजस करतना हालेलुया म्हणटना तुमची जीब ट्विस्ट जाता आनी दुसऱ्यांत आनी गिफ्ट्स तुमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलीं हांव कॅरिझमॅटीक येताना सादारण 2000 आमकां कांय गोत्तू नासलें गिफ्ट. आमी हालेलुया 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 म्हणटाले. प्रेज द लॉर्ड. आमकां गिफ्ट ऑफ टंग्स काले म्हळ्यार गोत्तू ना. ताचें विवरण सोडया. काले म्हण गोत्तू ना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. पूण हालेलुया हालेलुया बोगो बोबो कालनासतना हालेलुया 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 शालाला कर मागीर गिफ्टां मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गिफ्ट म्हणटाना पळय ते एनॉयंटिंग गुर्म करून येता. प्रेज द लॉर्ड. पावर येता पावर. देखून तुमी आशेचे. देखून तुमी 1000 घंटे मागच्या बदलाक गिफ्ट ऑफ टंग्स 1 घंटो दिसाक मागता जाल्यार पुरो समस्या तुमचे परिहार. तुमी कितें मागता तुमकां गोत्तू ना पूण कितें तुमकां जाय ते गिफ्ट ऑफ टंग्स मार्फत देवा कडेन तुमी मागतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आतां आमी प्रेयर स्टार्ट केलां ते बँगलोर तावन रिलीज जाता ऑनलायनीर सकाळीं 5 तावन 6 वरां म्हणसर तें गिफ्ट ऑफ टंग्स खाली गिफ्ट ऑफ टंग्स 1 hour प्रेयर आसा ऑनलायनीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इंग्लिशान पूण गिफ्ट ऑफ टंग्स खंयची भास येना प्रेज द लॉर्ड ती सर्गींची भास खंयची भास सर्गींची भास ती सैतानाक कळना प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्यो खंयच्यो भासो तुमी उलयता जाल्यार सैतानाक कळटा ती पवित्र आत्म्याची भास मात्र सैतानाक घुसपोटान घालता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमी कितें मागतात कशें मागतात कालें मागतात म्हणून सैतानाक कळना ते जाल्यार तुमच्या मागण्याक अडखळ्यो येनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळचे जाल्यार एक डिझायर्स आसचे म्हाका हांव रोडून मागतालो सुम्या म्हाका एक गिफ्ट ऑफ टंग्स दी म्हणून प्रेज द लॉर्ड कितले की वरां वरां सक्रामेंता मुखार बसून मागलां गिफ्ट ऑफ टंग्स दी म्हाका जाय म्हणून प्रेज द लॉर्ड अच्छा मागीर आमकां मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड पूण डिझायर्स कितले आसात गी तुका पळयता देव प्रेज द लॉर्ड त्या प्रमाणे दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां सकाळींची प्रेयर आमच्या सलोवची बहीण ती एकले लेडी सिलयता काजर जावन जस्ट ल्हान ल्हान दोगां भुरगीं आसा तिचे प्राय आतां 26 years आनी तिचे इतले गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हाका दिसता हांवें खंय पळोवना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ती गिफ्ट ऑफ टंग्सानूच उलयता आमचें तें टीम ते बँगलोरांत आसा आमी सांगाता वावर करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी कितें जाल्यार आतां पयलें बरो न्हिदून पडटाले आमी सकाळी म्हणसर आतां 5 वरार उठून 5 तावन 6 वरां म्हणसर ते एक मागण्याक एटेंड जावचे आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज म्हाका आतां उठोवंक जावना इल्लें लेट जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे फावटी जाता प्रेज द लॉर्ड पूण जाता तितलें प्रयत्न करचें त्या मागण्याक एटेंड जावंक प्रेज द लॉर्ड गिफ्ट ऑफ टंग्स मात्र दुसरें कांय ना गिफ्ट ऑफ टंग्स मात्र आनी ते आयक कितलो गी लोक आतां सदां सकाळींचे 100-150 लोक आयकता खंय तावन अमेरिका तावन UK तावन मलेशिया हाँगकाँग तावन सगळे तावन लोक कनेक्ट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमकां एक गिफ्ट ऑफ टंग्स सगळ्याक मेळचें प्रेज द लॉर्ड देखून आतां एक प्रॅक्टीस करा तुमी प्रॅक्टीस करचे आतां प्रॅक्टीस दिता तुमकां तुमी दोळे धांपून कोण पयलीं काले आसा कितें आसा तें पळोवंक नजो ती कोण सांगता कोणा हें कोण तें गरज ना सांगतली सांगून तसो न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां सांगलां कितलें काल जालां आमी पाड जाले ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कोणी कालें सांगून दी तें बरें केअर करनाकात तुमकां देवाचें दयन जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आतां आमचे वयर घाली आं दोळे तुमचे दांपा आनी हालेलुया म्हणून कितलें तुमकां फास्ट जाता तितलें फास्ट प्रॅक्टीस करा आनी मोतीन एक आसूं दी पवित्रत्म्या म्हाका तुजें देणें दी म्हणून मागूनच आमी करया हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस लॉर्ड पीपल युअर फीट लॉर्ड जीसस जेजू आराधन तुका जेजू हर एकल्याक तुजें गिफ्ट ऑफ टंग्स जेजू या जिबेचें देणें जेजू दी समय जेजू यावला रखा बाबा रिया रिया उरला दादा शतरा करबला रखोलुरा चंद्र बर करबला The gift of tongues will be activated right now in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Power, power, power. The mighty power, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. Each and every that disturbance spirit in their life will be defeated and disconnected right now. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glory, 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 glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मस्त जाणांक तुमकां
रितीरेवराला गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रॅक्टीस करा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पोट्टा एक पटी एक मुस्लिम चेडूं रितीरेक आयिल्लें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी तें आयकून परिवर्तन जालें आनी ताका गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आतां तांच्या घरांत ताका गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करूंक जाता गे खालें म्हणून घुसपूट गोंदळ तें गुपीत आयिल्लें आनी ती बाथरुमांत पळय नाताना ताणें गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करताले गे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी आमकां मस्त अवकाश आसात आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करयात खंय जाल्यार तुमी तुमचें काम करतना रांदपाचें काम करतना गोट्यान काम करतना हें करतना गिफ्ट ऑफ टंग्स आमी पुरा ट्रॅवल करतना गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करनंत वेचें प्रेज द लॉर्ड Praise the कित्याक म्हळ्यार मस्त इंटरसेशन जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून गिफ्ट ऑफ टंग्स बारीक गरजेचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून देवाची स्तुती करया देवाक मेहरगान दिवया देवाची महिमा आमी वाक्यान या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सदान संदेश आसलो एक 25 जाणांक गिफ्ट ऑफ टंग्स दिता जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तले पेटून ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ 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 ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 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 ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ Praise the Lord. हालेलुया ಎಂಕಂತಾರೆ ಬರೇ ನಾಗೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ అని బరే నాగే మరి కొన్ని నాసానంత మీ అయ్యో ఎంత మ్ಯೂಸಿಕ್ जर कहीं रॉस आते आल्यार कोले डान्स आसतले न्ही उठोन नाकली म्हातारी जाल्यार एक पॅन काडायला येते आले प्रेसलो Praise the Lord. होय की न्ही आं म्हळ्यार बँडाक नासोंक जाता देवा खातीर आमकां नासोंक ना एक कोंकणीन गाद आसा न्ही नासोंक कळनातलो आंगान वांकडाय म्हणटालो खंय तशी आमची गत गी म्हणून वेणूरच्यांची प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक कितलो बरें कंतार गोतागी अंतू एक हें पाद्रापण एका बरयलें बकमन्स म्हणून तो तमिळनाडांत आसा ताणें बरयल्लें कंतार आनी तो कसो डान्स करता गे एक पाटी कोडयाल रेतीर दिवंक आयलो तो रेतीर वर्ड ऑफ गॉड दिना देवाचे उतार परगट करना खाली सिंगींग हांगा एनॉयंटींग आनी हिलींग करता प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक जेजुवीत याजाक बकमन्स म्हणून ताची कंतार हांवें पुरा प्रेज लॉर्ड हालेलुया तांणी 10,000 कंतारां घडल्यां तेदोड कितलीं 10,000 आनी आमचे कडेन नासती सोड जावन ताचेंच कंतारां काल आमी थोडी कन्नडा सिंग केली आज हें ताचेंच कंतार तो कशें दान करता काय हाले अशें अप्प निन्न सन्निधियल्ली प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. तुमकां हांगा बांक आसा जावचें ना तुमकां प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. जाल्यार इल्लेशे हातपाय आले गी ना जाता गी हय हातपाय आलय ना जाल्यार काल जाता गोत्यागी नाका कशें पळयता श्वास आसा गी गेला गी म्हणून प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मागीरची कार्यां तुमकां कोत्ता तुमी काले करतात गी म्हणून होय की न्ही प्रेज लॉर्ड आतां आमी संवसाराक जीव आसा म्हूण दाखोवचें बारीक गरजेचें होय की न्ही ना जाल्यार मेल्ल्यान तर काडटात प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून इल्लेशे बऱ्यांकरने एक स्तुती करया जायत गी हे बरें कंतार बरें आसा की ना काय म्युजिकान काय उणें आसा की तुमकां काय बिट्स आनी बरें उणें पडटात गी सुपर आसा न्ही
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून आमी काल घरचे रेतेऱ्यान बऱ्यांतलें बरें तुमकां दिवंक आशें म्हणचें. जर तुमी रिसीव करना जाल्यार तुमी बरें होगडायतात, वय की न्ही. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून देवाक आमी अर्गांदीन बरें कर स्तुती करून इल्लेशे हात पांय हालोवन वन्नी डान्स केल्यार कांय ना. आमचे वटी एक भयण आसा, ती स्टाफ नर्स सदांच आतां तिका 68 कितें जाली. ती हांगा मुखार आपयल्यार कळलें डान्स करता कोता कितें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. खंडीत तुमकां एक लँग्वेजीत घाल फाल्यां आपण हाडजे तिका हांवें आपयल्यार येता ती. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तिचे डान्स पळया तुमी 68 जाली तिका. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आतां ती टीच करता, नर्सांक बरें टीच करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तेका बरें कर तुमी आज डान्स करचे ना जाल्यार फाल्यां ती काडटा हांव. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मागीर तुमकां तो लज म्हाका न्हय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हांव Lord. तुजे वटांय डान्स करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक अर्गांदीची बरें कर स्तुती करी. ओके, रेडी की तुमी. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरें कर देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्गां दिवया. कम ऑन. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. 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 ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 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 ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. सगळी संतोषान सांगता मिळून देवाची स्तुती करूया. देवाक आमी अर्गां दिवया. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು. ಓ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು.
ಓ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ನೀ ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಯನು ನೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ನೀ ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಯನು ನೀ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ರಿಯಾ ಪಾಪಾ ಪರಿಯಾ ರಿಯಾ 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 ಶದರಂಬರೆ ಕರಬಲರ ಖಲವ್ರದಕ ಚಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ರುಖ ಪಾಪಾ ಬಿಯಾ ರಿಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸುವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸುವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Oh, thank you, Lord. सर्वेस्पराची सगळीं कृत्यां बरी योग्य वेळार गरज आसा तें सगळें तो दिता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराची सगळीं कृत्यां बरी योग्य वेळार गरज आसा तें सगळें तो दिता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतर सांगता हे ताचे प्रास वायट अशें कोणेंच म्हणचें न्हय कित्याक नेमलेल्या वेळार हर एक वस्तू आपलें मोल दाखयता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करता प्रेज लॉर्ड हर एक वस्तू देवाच्या नांवाची स्तुती करता प्रेज लॉर्ड हर एक मन जाती देवाच्या नांवाची स्तुती करता हर एक रूख जनां देवाच्या नांवाची स्तुती करता दर्याचें उदक सयत देवाच्या नांवाची स्तुती करता मनीस मात्र गरयता न्ही प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड देखून आमी आज विशेष तरान पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया पवित्र आत्म्याची मजत प्रेज लॉर्ड आमी देवाचें उतर आयकूंक वेता देवाचें उतर आयकचें जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची सकत जाणा जायची जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत गरज प्रेज लॉर्ड सांग पावल देवाचें उतार परगट करनासतना जायतो लोक आसतालो
तातूंत एक लिडिया म्हणली स्त्री तांच्या मदें आसतली. तिचो भावार्थ पळयलें आनी देवान जेजून सांगता, देवाचें उतर सांगता, जेजून तिचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें केलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या बरी एका पंगडान 5,000 लोक चड आहलो. ती लिडिया म्हणली एक स्त्री एक मात्र देवाचें उतार भितर गेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कितल्या वर्सां तावन वेणुरांत आसा न्ही गे. एक वर्सा एक रेतीर तरी कंडी जाता न्ही गे. एक उतार म्हणी भितर कांय रिगलां गे. हे आमचें म्हण त्या खुब्या बरी खुबो पळय, ह्या फातोर पळय, दर्यांतलो फातोर काडा, ती कट करा, ताजे भितर उदक आसा, खुब्यांत उदक आसा भितर ना, सोडिना तो भितर असो अशें धरता. देखून आमची एके फावटी काळजां मना अशें घट्ट धरल्या वरवीं तें भितर वचना. ती मोवळायचें जाल्यार, ती उक्तें जायचें जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून काल सांगलें, काली जोक्स मात्र उडास उरचे न्ही. पाद्रापान सांगलें कांय उतराचो परिणाम पडला गे. जोक्साचो परिणाम आमकां बरें करून पडटा, ताच्या की बरें उतरांचो परिणाम पडचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोक्स जाय, सगळें जाय आमकां. म्हळ्यार प्रिचिंगान काल स्ट्रिक्ट करून व्हडलें केल्यार तातूंय हें काल्याचें वाजोवन येता म्हणून तुमी वगेत बसना ते. प्रेज द लॉर्ड. देखून एक्टीव करचे खातीर जाय, पुरा जाय, पूण आमचेर कितलो प्रभाव घालता गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. एक मनीस तुका वायट उलयता जाल्यार, तुका एक गाळी संवय दीत जाल्यार तुज्या काळजाचेर मोतीचेर परिणाम घालना गे. घालता की ना? तर देवाचे उतार कित्याक परिणाम घालना? देव उलयतना कित्याक परिणाम घालना? प्रेज द लॉर्ड. मनशाच्या उतराक तुमकां तितलें मोल आसा जाल्यार देवाच्या उतराक तुमच्या जिवितांत कित्याक मोल ना? चिंतून पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर खंयचें तुमकां चड मोलादीक? देवाचें उतार की मनशाचें उतार? देवाचें उतार. तर मनशाच्या उतराक तितलो तुमी परिणाम करतात जाल्यार देवाच्या उतराक परिणाम कित्याक ना? एक क्वेश्चन मार्क तुमकां तुमी घालचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. देवाचें उतार आतां आमी आयकूंक येता. एक घडी भर दोळे दांपा, हात तुमचे दोनी उक्ते दवरा. पवित्र आत्म्या मागचीच हें आमी अशें रावचें. अशें बरें कर. दोनी हात उक्ते दवरचे, दोळे दामचे आनी एक घडी भर पवित्र आत्म्याक थांडेया, आशेया. ये पवित्र आत्म्या म्हजेर तूं देवून ये. म्हाका तुज्या उतरांची सकत जाण जावची कृपा दी. तुज्या उतरांचो अर्थ समजूची कृपा दी जेजू. हे पवित्र आत्म्या तूं आमचेर देवून ये. आमचे अस्कत कांय तूं आमकां बळ दिवंक ये. आमचें सगळें कितें वायट आसा, खोटेपण आसा, संवसाराचें कितें एटॅचमेंट आसा, सगळें तुज्या उज्यान बसपून म्हाका नितळ कर पवित्र आत्म्या. नितळ कर, म्हाका उपयोग कर पवित्र आत्म्या. मागा 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 आनी खंडीत तुमकां मेळटलें. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಚರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಪ್ಪ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಸು. ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಜೀವದಾಯಕ ಆತ್ಮರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವದ ರಕ್ಷಕ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಕ. ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು. ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, Let your power flow, Lord. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಯೇಸುವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. Come Holy Spirit, come live among us, Lord. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. Come Holy Spirit. Let your power flow. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಬಂದಿದೆ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. संतोषान सुम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें ओतल्या सरदेड्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान
जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सर्देण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवासी काळजां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भाव बेडिनो रेतेरेच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसां देवाचेर आमकां बावार्थ देवाचें योजन आमच्या जिवितांत आनी तितले मात्र न्ही आमी आमच्या जिवितांत कशें टेन्शनांतल्यान पयस रावन देवाचेर विश्वास दवरून आमचें बरेंपण कशें आमी स्वच्छें सोम्यातय म्हणलें आमी समजल्या तसो आमी आमकां आशिर्वाद दिवन दी आमी कितें आयकलां तें आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत जिरोवंक आनी आमच्या जिवितांत तें पाळूंक आमकां तो आदार दिवन ह्या मिसा वेळा प्रत्येक रितीन पिडेस्ताल्या सर्वां पासत मागया आमच्या भुरग्यां बाळांक व्हडां पासत आनी प्रत्येक जाण पिडेस्तां पासत आनी आमच्या भावान ओडोल भयणीन इसारलें मागणें आनी आमच्या घरांत कोण पिडेस्तां आसात प्राय आसात तांचे पासत आनी प्रत्येक जाण आमकां बरें केल्लें आनी आमकां दुखयलें पासत मागया कोणें आमकां रडयलां दुखयलां नांवपाड केलां आमचे दुस्मान कोण आसात अन्याय केला आमकां तांचे पासत मागया देव आमकां सगळ्यां की बेसांव दिवन सांबाळून दी आतां आमी जोड्या दोळ्यां आमी दांक्या आमच्या पथकांची दुखां भितर कश्ट नासतना टेन्शन करून सोम्याक आमी पयस दवरले पासत अणभवार्थ्यां बरी जाल्ले पासत काळजांत हांव दूख धरतेल्या बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर सोमियाका कुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर आमचे खातीर विनती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर सोमियाका कुळकर सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा काकुळदारा देवा तुजे पवित्र सभेक अदीक अदीक रितीनी तळकर आनी दिसान दीस तूं राखून सांबाळ तुजे विणतीच्यान स्वस्थायेन जिवंक जायना देखून तूं सुतिका निरंतरी सलय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपती नामानाक ताचो धनी मानान आनी गौरवान लेखतालो कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतालो. आरामगारांनी एक पावटी इस्रायेलाचेर दाड घालून तांचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडिल्ली. ती नामानाचे बायलेची साकर्ण जाली. तिणें आपले धनीनीक म्हळें म्हजो धनी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळूंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोडो बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें इस्रायेलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली तर वच हांव इस्रायेलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां. नामान भायर सरलो. ताणें आपणा सवें 10 रुपयाचीं तालेंतां 6000 शेकेलां बंगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायेलाच्या रायाक आपणें हाडलेलें पत्र दिलें. तातूंत अशें बरयलेलें आसलें ह्या पत्रा सवें हांव म्हज्या सेवाका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायेलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे.
कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायेलाच्या रायान आपली मस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकल्लें तेन्ना ताणें राया कशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येव आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या गोड्या आनी रथा सवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वोस आनी जोर्दानान 7 पावटी ना आनी तो नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतल्लें. दामास्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारपार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हय गाय. तांतून न्हांवन हांवें नितळ जावं येते न्हय. अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवाक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टांचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. तर ताका अशें म्हणा, ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जोर्दानान देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणें 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवें देवाच्या मनशाची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणां. देवाचें उतर हें. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. जशें मेरू वावते जरेक ताणेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावों. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दितेल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. कित्याक ताचे सवे आसा काकोळतांनी तारणाची भरती. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. बैपान तुका सोम्या. जेजू नजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनागोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या सस्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो, पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एका विधव स्त्रिये सरशीन. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार इस्रायलांत साबार कडकार आसूंक आसले, पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनागोगांत आसलेले समेस्त रागान कडकडोवन उठले आनी जेजूक शार भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शार बांदून हाडल्या दोंगराच्या शिखरांत हांव ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीद उतरून आपली वाट धरून सरलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. सोमिया वर्ते देणे म्हाका संवसारिया पयना साये करे बलिदान पारकी जिणे मोजे नेणा बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे क्रिस्ता दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे क्रिस्ता दर्या सारखे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान त्या सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमे आमच्या क्या पयसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक कल्तिकेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारण असो संस्कार जायशी कर, हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोणां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवणेसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतेल्या वस्तू फावो ते मोल दिवन सरण तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान तूं आमकां शिकयताय. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजाण आमी गायतां. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दाडूनी देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जात आसतना खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुड परगट उव्या जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो आमी आज भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका आज दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी आज नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे सुगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी आज मागता. हांव कुवारी मरी देवाची मे सांगाती भगेवन जुजे तेचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे जिवंत पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगळा भाव बीण आमच्या सोम्यान मागून शिकलें तें मागणें आमी आतां भक्तीपणान बरें करन आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास वास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय तूं आमकां लाभय. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तेले आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. समिया आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या व्हडा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती देणे एक फावटान सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय असो तुमचे सगळे असो. दोन नमुन्याच्यो शांती आहात खंयच्यो त्यो मोगाची शांती आनी वागाची शांती. मोगाची शांती कोणाच्या नांवान दिवची क्रिस्ताच्या नांवान. कशी दिवची स्मायल दिवन तोंडा तोंड पळोवन बरें मागून बऱ्या काळजा. मोगाची जाय की वागाची जाय खंडीत मो तशें जाल्यार मोगाची शांती बरी करून दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांगा आसा देवाची शेळी. संवसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्त हो. ह्या शेळयेच्या जिवनाका पयलीं आमी सगळां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बद्दल येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या ताणीच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दनिया ये तू सोम्या पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका अरण्यात तुवें मनाका वयले कडपातां तुवें उदक वाळयलें अरण्यात तुवें मनाका वयले उदक वाळयले तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा दिबळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका सीनाय पर्वताल देवून तूं आयलो तूं लयलोय सीनाय
उभं राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमचे अंतस्करणां अधिक नितळ जावं आनी आमचे मदें मोण आसो आनी काळजांचो एकवट चड आनी चड वाडूनच वचो, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दिमी घालया. आराधनाक आमी तयार करया. सोम्याक आमचे मदें आमी आपोवया. हांव सदां काळ तुमचे संगत आसतलो म्हणटा सोमी. उंड्याच्या रुपकाल आपलें देवपण आनी मनशापण लिपोवन दवर. ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर जावच्या जेजू तकली बागावया. साश्टांग नमस्कार कर, ताका आराधना आमी करया. आराधने 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 येशुवे. आराधने 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 येशुवे. आराधने 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 येशुवे. आराधने दोन्ही हात वयर उबार. आराधने आराधने येशुवे. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ
येसुवे वै सोम्या तूं आमचो देव, तूं आमचो धणी वळखून घेता आमी. देखून तुज्या मुखार आमी साश्टांग नमस्कार करता तुज्या एकल्या मुखार मात्र, कित्याक तूं जिवो देव म्हणून आमी वळखता. तूं मेल्ल्यांचो देव न्ही, तूं जिव्यांचो देव. तुका सगळीं जिवीं आसात. तूं देव अब्राहम आसो, तूं देव जाकोब आसो, तूं देव इजाक आसो. ह्या काळजान तावन आमी पातयेता. देखून तुज्या मुखार आमी दिमी घाल्या, कित्याक तूं जिवो देव म्हणलें वळखता. आनी दिमी तुका समर्पिता. कित्याक तुज्या पवित्र पुस्तकांत तुवेंच सांगलीं उतरां सोम्या, तुज्या बापान तुका दिल्ली बसोवणी हर एक दिंबी तुज्या मुखार मोडटली आनी हर एक जीब तुका सोमी जेजू देव सोडवून दारून प्रगटतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सोम्यान जेजू असलें भाग ही दिंबी तुज्या मुखार मोडचेत असलें भाग, हे जिबेन तुजी स्तुती करचें भाग म्हाका आनी म्हज्या भाव भयणी दिलां. देखून हे आमचो जीव साश्टांग तुज्या मुखार पडचे बरी करचे तितलो भावार्थ आनी तूं जिव्यांचो देव म्हणलें आमच्या काळजाक तुवें रोंबयलां. देखून हो खरो भावार्थ दिलाय, तुजी नीज वळख आमकां दिलाय. देखून तुका अर्गां दिता म्हण हो भावार्थ आमकां दिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमच्या मालगड्यातान आराम कर्ण याजकान धार्मिकां खातीर आवय बापा खातीर तुका आमी दिनवासता अर्गां दिता. हांव सोम्या अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगलाप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या किर्तनांतली श्लोकाची उतरां पळया. म्हजो आत्मो देवाक, म्हज्या जीवन देवाक ताण येता. केदना वचून ताचे सदरे मुखार रावोंक म्हाका मेळात. कितल्या अपुर्ब्याची उतरां. सोम्यान तुज्या सदरे मुखार रावूं, जीवन देवा तुज्या सदरे मुखार रावूंक भाग म्हाका केदाळा फावो जायत आनी हें तुवें फावो केलाय. तुज्या तंबांत येवचे, तुज्या मंदिरांत येवचे भाग फावो केलाय. आनी देखून किर्तन 20 आनी 7 म्हणटा, सर्वेस्पर लागीं हांव एक उपकार मागता. वै सोम्या, म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणी खातीर आनी आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हो एक उपकार आमी मागता. खंयचो तो? तेन्सा वत्र एकता. खंयचें तें? सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत ताचो नियाळ करूंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू, हें भाग आमकां तुवें फावो केलाय आनी तें मुखारसून वर आमच्या जिवितांत मोडटा म्हणसर तुजी सोबाय साकूंक, तुज्या मंदिरांत तुजो नियाळ करचे भाग तूं आमकां फावो कर मागता. सोम्या आयच्या उद्गाराची उतरां सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पात येवन रावतां, कित्याक ताच्या सोव्या आसा काकुळट आनी तारणाची भरती. त्या जाकेवाच्या घरा गेल्लो होच सोमी ताच्या जिवितांत बदलावण जाल्ली पळोवन ताणें सोम्याव कोणायक दुखयलां जाल्यार, अन्याय केला जाल्यार 4 वंटांनी पाटीन दिता म्हणटा आसतना आज ह्या घरा बाचावी आयल्या म्हणून बासयल्लो आनी ऑन दी स्पॉट बाचावी दिल्लो सोमी हो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जिनी बोर सोरपणान जियेल्लो पूण कुर्साचेर सोम्याच्या उजव्याक आसलो सोर निमाणे घडये तो बदलत आसतना ताणें म्हणलें उतरां तूं वैकुंठाक येता आसतना म्हजोय उडास कर. जिनी बोर ताणें सकडांचें सोरलें पूण निमाण ताणें सर्गत सोरलो. मोगाळ भाव भयणीनो, एका सोराक सयत बक्षिल्लो निमाणे घडये सोमी वो आनी ताका साल्वसांव बासोवन सर्ग बासयलो सोमी वो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचो सोमी बॉक्सूंचो सोमी म्हाका आनी तुमकां ताच्या लागीं बॉक्सांनी मागोवन वळात पुरासन जायत, पूण ह्या सोम्याक बिलकूल बॉक्सांनी दिवन पुरासन बिलकूल जावची ना. ह्या जाल्यार सोम्याच्या पांयां तळमे आसा. ताका अर्गां दिवया आमी मात्र न्ही, आमच्या जिविताचो एक नियाळ आमी करया. तुमकां जाय तर दिमी घाले येत ना अंतर तुमी बसयेत मोगाळ भाव भयणीनो. आमचें पाताक आमचें उणेपण हे घडीभर सोम्या मुखार आमी ह्या आराधना वेळार आमी हाडया. एजेकल पावदाच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायान 20 आनी 4 वळीन म्हणटा पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार सोम्याक विश्वासघात करचो, घात करचो. एका दादल्यान पतीनेक वा पतीन पतीनेक आनी पतीने पतीक दादल्यान वा बायलेन विश्वासघात केला कितलें दुखता तसलें आनी ताच्या की चड आमकां रसल्या सांबाळल्या देवाक दुखता. तो विश्वास एका मदलो ट्रस्ट तें ब्रेक करचें. इज्या प्रवादीचें पुस्तक 1 अध्याय 3 वळ पळया. काळी जावन घालच्या धन्याची वळख आसा पूण म्हज्या लोकांक तांच्या देवाची म्हजी वळख ना न्हय म्हणून सोमी देव तो शीन उसारता, तो रडता, तो दुखता ताका. पळया
एका पाड्याक सयत धन्याची वळोवका, एका कात्याक सयत ताच्या धन्याची वळोवका. पूण आमकां आमच्या देवाची रसल्या सोडयल्या देवाची वळोवक नासतना विश्वासघात करना आमी पातकां करतना त्या सोम्याक आमी दुखयतना त्या मनजा त्याचे पास्ट जाता. आमी मोगाळ भावा भयणीनो, आज तो वेळ या सोम्या मुखार ताचे लागीं आमची उणेपण आमी वळखून घेवचो, हस्कतून आमी वळखून घेवचो, पडलेली म्हणल्यार आमी वळखून घेवचो वेळवो. आनी तेन्ना आमचे ब्लॉक सुट्टना त्या देवाचे बेसांवां आमच्या जिवितांत धाराळ रितीन वळटात आनी त्या बेसांवा खातीर आमी तयार करचो वेळ. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो, कीर्तन 32 पळया. जांचो गुन्य हांव बोगसला, जांचे पाताक माफ जाला ती करीनच सुभागी. जर तुज्या पाताक त्या देवान बोगशिलां जाल्यार आमी सुभागी. जांचेर सर्वेस्पोर गुन्य हांव लायना, जांच्या काळजांत कापट ना ती करीनच बागी. हांव ओगेस रावलो तेन्ना विरोवन गेल्ली म्हजी हाडां, आख्खो दीस हासकार सुस्कार सोडनासलो. दीस रात म्हज्या हातांची जडाय म्हजेर बसली. म्हज्या पाताक हांवें वळखून घेतलें, म्हजो गुन्य हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार तुजो अपराधां वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्य हांव बक्षिलोय. देखून हांव बागी सोम्या, देखून हांव बागी कुमसाराचो सक्रामेंत दिवन सोम्या आमकां बक्षिता. देखून पोवीस हांवें तें मिसांव दिलां. देखून आमी बागी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीन हांव बागी. कितल्या जाणांनी म्हजे कडेन म्हणलें आसा अणभवार्थ्यांनी अक्रिस्तांवांनी, तुमकां जाल्यार कुमसार म्हण आसा, म्हाकाय कुमसार जावं मोना म्हण सारतना म्हाका याजक जावन थोडे बडी म्हाका संतोशाची दुकां घडलीं. आतां कित्याक गोत्तागी एका अणभवार्थ्याक एका अक्रिस्तावाक कुमसार जायजें म्हणलें ताका गोत्तू ना. ताणें गुगलार पळोवन ताणें म्हजे लागीं जालें कुमसार म्हणलें जायजें. म्हाकाय जावंक जाता गी. आनी हांवें कश्टांनी सांगचें पडलें, पविस्थान मेळ्ळ्यार मात्र तुका जाता, नाल्यार जायना बाबा कुमसार जावं. तुजें जाल्यार आयकता तुजें कश्ट, पूण बॉक्सांनी दिजे जाल्यार देवान मात दिजे आनी तुका पविस्थान घेतल्या शिवाय तो सक्रामेंत दिवंक जायना. त्या बाबाच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. अणभवार्थी तो, अक्रिस्तांव तो. म्हाका आनी तुमकां हें आपुरब्याचें देणें दिलां, कुमसाराचें देणें दिलां. आमकां हाळू करचें, पातकां बोगसून बागीपणाक आपोवचें. कीर्तन 51 दाविदात ताणें दाविदान पातां केलें जाल्यार ताणें म्हणलीं उतरां, काकूळ तूं म्हजी कर देवा, काकूळ तूं म्हजी कर. तुज्या तीर मोगान, तुज्या ओडू देळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका तूं नितळ कर, म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. कितल्या अपुरबायची उतरां मोगाळ भाव भयणीनो, कितल्या अपुरबायची उतरां. गुंडा येता आनी सुरेस्पर हांव तुका उलो मारता. कीर्तन 130 म्हणटा, सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक कान दी आनी म्हजे गुन्य हांव तूं लेखाक धरनासतना म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या बोगनांनी आमचें कितें उणेपण आसा, आमच्या जिवितांत कितें खतात ती सोम्याच्या पांयांत तेळ आमी दवरूंक जाय. ह्या वेळार आमी सोम्या लागीं बॉक्सांच्या खातीर मागोवंक जाय. आमच्या जिवितांत ल्हानतना आज पर्यंत कितें आमी आमच्या वडिलां विरोध वा आमच्या इक्वल आसल्या विरोध, आमच्या पार्टनर म्हणजे गोद बादल्या दादल्या विरोध, वा आमच्या भुरग्यांक दुखोवन, वा आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या चिन्नान, आमच्या करण्यान आनी आमच्या उलोवण्यांत केल्ली, हेरांच खांदल दिल्ली. तुजे ल्हानांतल्या ल्हाना कोणाय की वायट देख दिता जाल्यार ताणें दांत्या फातोर तो गोमट्याक घाल, ताणें दर्या उडचें बरें म्हणटा सोमी. स्कांदाल दिल्ली, वायट देख दिल्ली, देवाक पुरपुरली, विश्वास सांडली, उपादेशा विरोध गेल्ली, देवाच्या विरोध गेली. सगळें आमचें उणेपण त्या सोम्याच्या पांयतळे दवरया. बोगसूंक एकलो मात्र आणे मात्र बोगसूं येत. सोम्यान मात्र बोगसूं येत. ताका मुनसुबदार नेमला देवा बापान. देखून आमचें उणेपण सगळें ताच्या पांयतळे दवरया. एका गिता मारिफात आमचें कितें भोगणां आसात, आमचें कितें उणेपण भोगता, आमचें कितें रण्णें आसा, देवाक आमी दुखयले ते संबंध, आमी तो विश्वासघात केले कितें आसा ते सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. जाय तर बसयेत पूण बी कम्फर्टेबल आनी सोम्या मुखार, देवा हांव तुका पळयतां, तूं म्हाका पळय, कुर्सातान म्हाका पळय. आनी त्या उजव्या पंथार आसल्या स्वरा बरी, त्या जाकेवा बरी, म्हजेंय उणेपण तुजे लागीं सांगता. जर तुजे कडेन म्हजें उणेपण सांगना आनी कोणा कडेन सांगचें, जर तूं म्हाका बक्षिनाय आनी कोणें म्हाका बक्षुंचें, जर तूं म्हाका सर्गाच्या वाटेक आपण व्हरनाय हात आनी कोणें म्हाका आपण व्हरचें. ह्या बोगणांनी मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या काळजाची बोगणां गिता मारिफात सोम्या समर्पण दिवया. तुमस म्हजो आसो, तुमस म्हजें कोटें, तुमस
muzo koroist, tuns muzo de, tuns muzo astro, tuns muzo kote, tuns muzo koroist, tuns muzo de. आराधन करता सगळ्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजो सकल तुंस म्हजो देव तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजो सकल तुंस म्हजो देव आराधन करता सगळ्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा पळय सोम्या
तयार आसा हांव तुजे थंय येवच्याक, तयार आसा हांव म्हजी जिणी बदलूंच्याक, तयार आसा म्हज्या पातका खातीर रडच्याक, आमची वस्त्रांनी काळजां शिंच्याक. धर्मताच्या करत्या पुस्तकांत मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रूस शर्माव जाल्या उपरांत त्या लोकांनी सारलें आमी आतां कितें करी जाय, आमी कितें करी जाय. आनी ताणें सांगलें तुमचे काळजां शिंदा, पाटी हे सोमयातय तुमचे जिविता खातीर तुमी केल्ल्या सुखी खातीर रडा आनी पाटये या. सोमी बक्षितलो जेजू क्रिस्त थंय पाटये या, त्या मुनसुबदाराडे पाटये या. एक दीस सरकार आमी लॅक दिवच्या पयलें आमच्या जिविताची तयारी आमी करच्याक. तो दीस आमच्या जिवितांत केदो आमकां कळीत ना, त्या सोम्याक आमी लॅक दिवंक आसो, ते लॅक दिवचे आमी तयार जावच्याक. आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट खंयचें म्हणलें दोन आमकां सोम्यान दवरलां. किर्तन म्हणचे प्रमाणे किर्तनकारान किर्तन पयलें बरें आनी वायट तुज्या मुखार दवरता. तूं मीन्स स्वतंत्र दिलां म्हाका देवान बरें वेंचच्याक. बरें आनी वायटाची जाणवाय म्हाका देवान दिल्या ह्या पवित्र पुस्तकांत, आनी बरें हांवें विंचचें हे कुरपाय आमकां ताणें पवित्र आत्मा मारिफात दिल्या. त्या सोम्या कडेन एक उपकार हांव मागता आज, त्या सोम्या कडेन पाटी येवचें बरें मन. सैतानाच्या दावले तावन सोम्याच्या सावळेक येवचें आसलें. सांपेद्रूच्या पुस्तकांत सांगचे प्रमाणे पत्रांत सैतान गरज घालन सिंवा बरी गरज घाल तो भोंवता कोणाक धरचें आनी खावचें म्हणून. ताका आड रावा, ताका इडेन्स दिनाकात. पातकाचे कॅन्सर म्हज्या हाडां आनी म्हज्या जिविताच्या शिरांनी बरोवन हांव कश्ट ते आसा सोम्या. तुज्या कुमसाराची थेरपी म्हाका दी, तुज्या बॉक्सानाची थेरपी म्हाका दी आनी म्हाका गूण कर सोम्या. आनी केन्ना म्हजो आत्मो गूण जातलो तेन्ना सगळें म्हज्या जिवितांत बरें जातलें, सगळें म्हजें कुटाम बरें जातलें. आनी खंय सगळें म्हज्या जिवितांत तो कथासो वसो लागला सगळो तुज्या बॉक्साना मारिफात गूण जातलो. सर्वेस्पर म्हणटा खोटो मनीस आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याय पातकांचो हांव आनी उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणा खातीर तो जियेतलो. सोमी काळजाचें प्रामाणीकपण पळयता, सोमी भितरलें रूप पळयता, भायलें रूप न्ही. मोगाळ भाव भयणीनो, खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भक्तां चिंतात गी उलयता तो सर्वेस्पर. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भक्ता. बरो गवळी तो सुकोवन गेल्या शेळया फाटल्यान असो सोमिवो. प्रद्वारादरल्या स्त्रियेक सकडा मुखार फातोर मारनासतना बदलाक ताका फातोर पयलो मारूंक अवकाश आसल्यारी बक्षिल्लो सोमिवो. नितीवंत मनीस आपणें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार म्हणजे वायट आसलो बरो जायत जाल्यार सोमी बेसावन दिता. पूण बरो असलो व्यक्ती नितीवंत मनीस ताचें बरेंपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटल्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेंय बरेंपण बरें करण्याचो उडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला, ह्या खातीर तो मरतलो. केन्नाय वायट मनीस बरो जाता तेन्ना सोमी तो म्हणटा तो जियेतलो आनी केन्ना एक बरो मनीस वायटा पडटा तो मरतलो. चॉयस आमचें. आमकां मोगाळ भाव भयणीनो सर्ग संतोशांचें हक्क आसा, मात न्ही ती कॅपॅसिटी आसा. कित्याक कोत्ता गी सोमयान पवित्र पुस्तकान सांगलें केन्ना एक पातकी ताची पातकी जिणी बदलून तो देवा लागीं पाटी येता तेन्ना सर्गार आंज बडवे संतोश पावतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आंज बडवे संतोष पावतात एक व्यक्ती पाटी आयलो म्हणून. तर म्हाका आनी तुमकां सोम्यान सर्ग संतोशांची कॅपॅसिटी दिल्या, आमी ती एक्टिवेट करचे तितलीच. ताणें आमकां सारकें आनी स्वरुपाचें रचलां. आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी त्या होगडायलां सोम्याचें सारकें आनी स्वरूप. सोबितत्व आमकां ताणें दिला. आज सोगडायना जावचें देवा लागीं मागया. कशें सोम्यान निमान उस्वास पर्यंत ताणें कुर्सार उमकोळटा पर्यंत असो ओत्म ओगडायना. ताचे कुडके जाल्यारय ताचे ओत्म ओगडावना. तो बापाक ताणें शाबीत ओपून दिलो देखून ताणें परत जोडून घेतली कूड आनी ओत्म तसो. आमी आमचो ओत्म निमाणे पर्यंत शाबीत सांबाळच्या ती कुरपा एक उपकार तो देवा लागीं मागयास. बॉक्सानाचें गीत आमी गायता आसतना हांव तुमचेर आगमेन शेणायतां. पवित्र पुस्तकाचें उतरां ही सोपण मुजेर, ही सोपण मुजेर तुजें उदक शेणाय आनी हांव नितळ जातलो. जर सोम्यान आमकां आपूण नितळ केलें जाल्यार
आमी संपूर्ण नितळ जाता. आज कशें पयल्या वचपान ना म्हण ताका खून केलो तशें सोम्यान आपूण नितळ केल्यार आमी नितळ जातले. आज एक उपकार मागया आमचो आत्मा आपट सोम्या, आमचे काळजां आपट सोम्या, आमचे उतरां आपट सोम्या, आमचे चिन्न आपट सोम्या आनी आमकां तुज्या कुशे प्रमाणे जिवनच्याक, तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन बागेवन जिनी जिवनच्याक आदार दी म्हणून मागया. हे गीत आमी गावया. तुमचे रागमेण शणायतलो तें गीत घट्ट गात आसतना तुमी दिमी घाला आनी सोम्याचे बोक्साणे येदोळच्या सगळ्या पातकां खातीर मागा. आमचे लॅक आमी दिवंक आसा, हेरा विशयान न्ही. मुजो आनी सोमी आनी हांव आमींत पळोवया, ह्या आल्तारीक पळया, ह्या साक्रामेंता पळया. हांव कितलो बरो आनी खोटो म्हाका कळयता, म्हज्या देवाक कळयता. तें समर्पण दिवया. तो सोमी बोक्सान असो दातार आमकां सगळ्यांक बक्षितलो. आत्म्याचे गाय गुण करच्या जेजू, तुझे समोरा वायला. रक्तान तुझ्या दूत म्हाका नितळ जावका वाशेता. आत्म्याचे गाय गुण करच्या जेजू, तुझे समोरा वायला. रक्तान तुझ्या दूत म्हाका नितळ जावका वाशेता. तू ये, तू ये, तू ये सोमिया, तू ये मोजा काळजा. तू ये, तू ये, तू ये सोमिया, तू ये मोजा काळजा. पळय मोगाळ भाव भयणी, सोमी आमच्या काळजांत येता आसतना तूं आमकां धुवन नितळ करता. आमी त्या हिमा बरी दोवी जातेल्या, हिमा बरी दोवी जातेल्या. ताचें रगत आमकां धुवन नितळ करता. ताच्या रगतान मोला घेतला आमकां. आमचो सोमी आमकां होगडायना, उडास जोरया. सोम्याची खुशी ही ताणें म्हणलें म्हजें मिसां हांवें म्हज्या बापाची खुशी करची आनी म्हज्या बापाची खुशी ही जो समाजांतल्यान सोमी म्हणटा. म्हज्या अधीन दिल्या कोणाकच हांवें होगडायनाय, म्हज्या अधीन दिल्या कोणाकच होगडायनाय. आमकां सोमी खंडीत होगडायना. ताणें आमकां मोलाक घेतला. बापान आमकां ताच्या हातीन दिला. आमकां तो जोण घेतलो आनी आमी होगडावंक सोडचो ना. तो ह्या सोम्याचे आशिर्वाद आमी घेवंक तयार करया. ह्या देवडा साक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया. तो सोमी आमकां दराळ रितीन आशिर्वाद दिवन दी, आमच्या आत्म्याक बेसांव दिवन दी. ये देवोडा साक्रामेंता सत्संग नामान करुया. पुर्विल्ल्या त्या कृपा बोधला नव्यो रीती आदर्या. अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुताक उल्हासाणी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. देवा, तुज्या विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टान सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचेत आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तकले आमच्या बागावन देवाचे आशिर्वाद आमी घेवया. एक गट्ट ताळी पेटन सुसो कमी अर्गान दिव्या गट्ट ताळी आनी संतोषान
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां रेतेरेचो निमाणो दीस आनी फाल्यां कुटुंबाचो दीस. प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबा खातीर मागचो दीस. फाल्यां घोव बायलांनी सांगत आयल्यार बारी बरें. जर भुरगीं आसात जाल्यार तांकां आपण हाडूंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड.